सरकारी स्टाफाक 7th पे लायलो, कदंब स्टाफाक अजून ना म्हणून आयटक इश्यू तापयता। मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिवन जाली, आदल्यो आंदोलनाच्यो नोटीसी फाटीं घेतल्यो, लेखी उतर दिल्लें पाळिनात। कदंब मॅनेजमेंटान म्हयने भितर प्रस्न सोडयता म्हणून सांगिल्लें 2.5 वर्सां जालीं। असल्यो मागण्यो घेवन आयटक आतां मंगळारा पणजे धरण्याक बसपाचे आसात। कितलोसो वेळ गेला, 2.5 वर्सां आमी रावल्यात। आमी सरकाराक खूब तरेचे मेमोरंडम आनी ऑल कायंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आनी कितें म्हणटात ते आमी धाडल्यात। सगळे आमी जे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान जे पळय कितें आमकां सांगलां, जे कितें एडजस्टमेंट्स करपाक जाय, जे कॉपरेशन दिवपाक जाय, सगळे वाटेनी युनियनान आनी कामगारांनी सगळे तरेनी कॉपरेशन केलां दिलां। We have been very understanding of the government, and especially because our Chief Minister was ill. So we have not pushed our agenda of the 7th pay too hard. But I think Mr. Manohar Parrikar must realize that you cannot alienate 2,700 people who are giving. Besides that, there are others also. There are many workers in the various departments who are in various corporations who are also waiting in the wings very patiently, who are also assured. But I do not want to mix up those issues. They will be taken and they are being taken separately. But as far as KTC workers are concerned, we would like to say that time has come where the government cannot wait any longer. चार रस्त्यावेल्या फोंडाऱ्यांक विटून काणकोणकारांनी सोमारा काणकोण PWDचेर मोर्चा व्हेलो। 15 वर्सां जालीं काणकोणच्या रस्त्यांचेर खंय कोणेच नजर घाल्ली ना। मोर्चा पावले उपरांत PWDच्या अधिकाऱ्यांनी त्या रस्त्याच्या कामाची फायल उस्तून काढली। टेंडर पास जाला, पैशे ना, फायनान्शियल अप्रुवलाक लागून खंय काम अडलां। सारखी ते पळय अजूनच वच धाडलो आहा। तू म्हणटा वर्कऑर्डर जाले, फायनान्शियल अप्रुवल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेटर येयला। तू खऱ्या ते कितें सांगला? तेन्ना ते तशें कितें सांगला तुम्ही? म्हणजे परिस्थिती कितें आसता सांगला? स्टेटस कितें सांगला? स्टेटस सांगपाक जाय न्हू तुम्ही? 4 रस्ता तो भगतवाडा आनी बाकी तेमीवाड्यार आनी तो पाटणे वचपाचो तो रस्तो पळय आसा न्ही, त्या रस्त्याक लागून आज आमकां हांगा ऑफिसांत येवपाक पडलें। 15 वर्सां जालीं तो रस्तो तेजे रिपेर जालो ना, तसोच करून तसोच उरलो आनी फकत आमकां एश्युरन्स मेळटाली। आयज आतां सादारण 1 वर्स जालें तर रस्त्याचेर वचपा सारकें ना, सगळें फोंडकूल पडलां आनी ताका लागून खंय तरी उठाव करचो म्हणून आमी सगळे एक जाले वाडेकार आनी आजूबाजूचे आमचे पाटणेचे किंवा तारेवयले कांय आमचे बरोबर आसले कामा निमित्यान ते भायर सरले। तर तिनूय वार्डांतले म्हळ्यार तारीर, भगतवाडा आनी पाटणे तिनूय वार्डांतले जे पळय जे रेजिडेंट आहा तांकां आमी आपोवन हांगा तांकां जाप विचारपाक लागून आमी हांगा एकठांय जाल्ले। कितें आन्सर मेळटा? आन्सर तांची पयलीं आमकां आदांतरी आन्सरां, तांचे म्हळ्यार कसलेच ग्रासरूट लेवलाचें काम ना। एस्टिमेट केल्लो 2013 तेजे नंतर फॉलोअप ना आनी तांचे कडेन कसलेच पेपर ना, कसलीच फायल ना। फायल सोदपाक सादारण तांकां एक वर लागलें आनी आतां लास्ट मोमेंटाचेर वेणेकार पळय जेई आसले ताणें खंय तरी डॉक्युमेंट्स सोदून काडलात आनी ते आमचे मुखार दवरले। दवरतरीच कळून आयला की एस्टिमेट केला, टेंडर सकयल जाला, पूण फायनान्शियल अप्रुवला लागून तें उरलां। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।